सुरवातेक आमी गीत घेवया. A3 पेज नंबर 2 आमी भुरगीं सुपुल्ली. आमी भुरगीं सुपुल्ली, जेजू आमचो मोगोरता, आमचेर तो दवरता, आमकां वेंगीन घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशीं धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसां आमकां मागता, तुजे वेंगीत आमी लिपता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी सद्या काळाच्या 30व्या आयतारांत भितर सरता आनी आयज ह्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा वचात कदींच तोकोनासतना सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. आयज आमी तरणाट्यांचे सेवेक भेटयलेलो आयतारूय मानयतात आनी पाप साहेब फ्रांसिसान ह्या वर्साच्या तरणाट्यांच्या दिसा खातीर इजायस प्रवादाच्या उतरांचेर आदारून हो विशय विचून काडलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात, ती धांवतलीं पूण थकची नात. आमी आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. देवाचें राज तांणी आपल्या जिवितांतल्यान सगल्यांक पडगोरचें म्हूण आमी तांकां आमच्या मागण्यांत धरुया आनी आमी बी देवाचें राज परगोटूंक आमकां उर्बा आनी शक्ती ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट कारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. शांती ताच्या इष्टा
Jesu Krista, बापाच्या एकल्याच मोठा, सौम्या देवा, देवाची शेणी, तू संसाराचे पाप काढाय, आमची काकलूत कोर, तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा गुण सोडकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, कित्याक पवित्र आत्म्यान संगती देवा बापाची मोहिमेची Jesu Krista, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवा गुण सोडकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. सरपदीदार आणि ससनाचे देवा, आमचो भावार्थ बरवोसो आनी मोग चोडय, आनी तुवें बसयलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, जेकोबा खातीर कुशलकायेन ताळयो पेटात, राष्ट्राच्या दोनयाक जयजोकार करात, पोरगोटात वाकाणात व्हडल्यान मोठ्यान. सोर्वेस्पोरान आपले पोरचेक सोडयली, इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो पळयात. उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो आनी प्रितुमेच्या पयशिल्ल्या शिमातावन हांव तांकां सगल्यांक जमयतलो. तांचे मोदें कुड्डी आनी तोटी गोरबेज तोशी बालोंतेराक पावलोल्या बायलो एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो. दुकां वारोवन ती भायर सरलोली. बुजवट दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आलडून पडची नात. तसल्या सरोळ मार्गावेल्या हांव तांकां उदकाच्यान वाळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रियाम म्हजो मालगडो पूत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान कसली केली अजापां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान कसली केली अजापां. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्पोरान परतून हाडली तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशलकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकी सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सर्वेस्पोरान कसली केली अजापां. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली कसली अजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केली आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब.
आमचे खातीर सर्वेस्परान कोसली केली अजापां. जशें नागेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोंपतात तीं गायोनां, गावून करतात लुवणी. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान कोसली केली अजापां. वेता वेता दुकां बोरींत चल्लीं, हातांत घेवन वोंपचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाची बोरी. जबाब: आमचे खातीर सर्वेस्परान कोसली केली अजापां. हेब्रेवाक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. देवा लागीं मनशाचो संबून सांबाळूंक ताचे खातीर पातकां पासत दान आनी योन संबोरूंक जण एकल्याक महायाज्ञिकाक विचून नेमात. तसोच ओस्कोत देखून नेराणपणान आनी चिंतूंक चुकीन जियेतात ताचे तो चुरचुरे करूंक शकता. हे पासत पोरजेच्यान पातकां खातीर तो येवन भेटयता. तेच परी आपल्या पातकां पासत ताणें येवन भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोणा पोरीन देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञिकाक जसो जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशेंच म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज जल्म दिला. तेच परी आनीक एक सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलें, मेल्गिसेदाद पोरयान एकलोच याज्ञीक तूं सासणाक सासणाक. देवाचे अवतरे, देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिव वटोमना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओरोमान पोरजोल्लें सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जॅरिकेक तावन शिसांक घेवन जेजू लोकांचे वोट जम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव मुणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. जेजू नजरेतकार येता म्हूण आयकतच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून तो जेजू सरशीं आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें,
हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान भयणो, अशीच एक काणी आसा. दोग जाण पसरकार ते एकामेकाचे दुस्मान आसले आनी तांचे पोसरे एकामेकाच्या आजूबाजूकूच आसले आनी तांकां दुसऱ्याचें बरें मीन्स आपल्याचे दुस्मानाचें बरें जायना तशें तें सगळें पळयताले. म्हणजे कितें, कोण तांचे एकल्याचे पोसऱ्यार आयलो ते दुसऱ्याक चाडयताले, दुसऱ्याक ताजे शीण करताले आनी न्हू एकामेकाक तांचें बरें चलना आसलें. पूण एक दीस कितें जाता, एक दीस एक पसरकाराच्या सपनांत एक आंज बुडवो येता आनी म्हणटा, देवान म्हाका पाठयला आनी देवान म्हणलां की तुका कितें जाय तें मेळटलें. आनी पूण एक हें आसा, कितें कंडीशन आसा, कितें की तूं कितें मागता तें तुज्या दुस्मानाक, तुजो दुसरो पसरकार आसा तो, ताका दोनदां आनीक चड मेळटलें. म्हणजे तुवें इतली गिरेस्तकाय मागली जाल्यार तुका तुज्या दुस्मानाक दोनदां आनिकूय चड मेळटली. आनी हें आयकून हो पसरकार निराश जाता आनी शेकी तो म्हणटा की अशें जाल्यार तूं म्हाका एक दोळ्यान कुड्डो कर. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या पसरकाराची पळयलां की तो आपल्याच्या दुस्मानाच्या बऱ्या पासत न्हू पूण वायटा पासून आपूण देखून कुड्डो जावंक तयार आसा. आनी आयज आमी ह्याच्या शुभ वर्तमानांत आनीक एक मनशाची जो एक कुड्डो ताची आमी खबर आयकता. पूण ताची डिफरन्स म्हणल्यार तो ताका जेजून परतून नदर आपणाक नदर दिल्ली जाय. हें ताचे मदें डिफरन्स. आनी आयज म्हज्या भावान भयणो, ह्या बार्तिमेव नांवाच्या कुड्ड्याक आमी पळयता. बार्तिमेव हें नांव म्हणल्यार न्हू हेब्रेव भाशेन एक मॅन ऑफ डिफायलमेंट, म्हणजे कितें मान, ताका जायतें कितें तो हें असो मेळो कसो मेळो मनीस कसो ताका लेखताले. हें म्हणप हें ताचो मिनींग बार्तिमेव ह्या नांवाचो. आनी हे जुदेवाची चिंतपूय कशें, कोणूय कुड्डो जल्मलो, कोणूय भेरो जल्मलो म्हणजे कितें, तांकां देवान केंस लायल्या तांच्या पातकां पासून आनी ते जल्मांत तावन तशेंच जल्मल्यात. म्हणजे हें तांचें चिंतप देवाचें. आनीक एक म्हणल्यार ग्रीक भाशेन ह्या नांवाचो, बार्तिमेव नांवाचो अर्थ जावन आसा मॅन ऑफ ऑनर, मान आसलेलो मनीस. आनी आयज आमी पळयता मार्कू आमकां ह्या मनशाची खबर सांगून आमकां हे घोडी एक तो प्रश्न करता घोडी आसतलो. आमकां सगल्यांक आयज ह्या मनशा वयर तो आमकां सांगता म्हणजे कितें, हांगा एक मनीस आसा बार्तिमेव जो मानान ताणें समाजांत लेखपाचें आसा, पूण तो हे परिस्थितींत आसा जंय ताका समाज फाटीं दवरता, समाज सकयल दवरता. आनी आयज आमी पळयता म्हज्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी असल्याच परिस्थितींत आसात. आमी ताका लागून तो जेजू लागीं आयज मागता आनी जेजू ताची नदरूच न्हय पूण ताचो आख्खो मानूय तो ताका परतून हाडून दिता. आयज म्हज्या भावान भयणो, ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी जायते शिकूंक जाता. पयलें म्हणल्यार आमी ह्या कुड्ड्या मनशा वरवीं, बार्तिमेवा वरवीं आमी शिकूंक जाता म्हणजे आमचें खाजगी मागणें. आमचें खाजगी मागणें कसलें आहा तें आमी पळोवंक जाय. जायते फावटी आमी मागतात पूण जायते फावटी आमची मागणी न्हू देव आयकना अशी आमकां दिसता आनी आमी म्हणटात देव आमची मागणी आयकना, देवान आमकां सोडून दिल्यात. पूण आमी ह्या कुड्ड्या बार्तिमेवाचे नदर मारुयात पळया. तो जाणा आसलो की जेजू त्या रस्त्यान वचचो आसा आनी ताका लागून जेन्ना तो जेजू चलता तेन्ना तो बोवाड करून जेजूक उलो करता. आनी जायते फावटी म्हज्या भावान म्हणून असलीच परिस्थिती आमचे हितून येता, आमच्या जिवितांत येता. जायते लोक त्या बार्तिमेवाक
ते ओगे करूंक सोदताले, ताका ओगे रावूंक सोदताले, पूण तें ताका आडायना. ताचो मेन हेतू मेन गोल म्हणजे कितें, आपणाक जेजून नदर दिल्ली ताका जाय आसली, आनी तो जेजूक आनीक व्हडल्यान उलो मारता आनी जेजू ताचें आयकता. हेंच आमचें मागणें आसूंक जाय. जेन्ना आमी देवाक कोण मागता तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय आमकां कितें जाय तें, आनी आमी देवा लागीं तें मागूंक गरजेचें. देवाची खुशी जाल्यार देव आमचें आयकतलो. पूण आमी आमचो भावार्थ वगडावपाचो न्हू, आमचो भरवंसो आमी वगडावपाचो न्हू. ह्या मनशाक जसो भरवंसो आसलो, भावार्थ आसलो, त्याच भावार्थान आमी चलोंक मुखार वचोंक गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमची सगळीं मागणी आयकता. आनी आमी पळयता जेन्ना हो बातिम्यो जेजूक उलो मारता तेन्ना जेजू आयकता. कित्याक मार्कूच्या आख्खे शुभवर्तमानांत पळयत जाल्यार न्हू, हें पयलेच फावटी हे नांवान जेजूक उलो करता तें आमी पळयता, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. आनी जेजू हें आयकून जेजूक त्या मनशाचो भावार्थूय करता आनी तो येता आनी ती मोड उतरां आमकां आयकूंक येता, तुका हांवें कितें केल्लें जाय. आनी हेंच आमकां केन्ना केन्ना जेजू विचारता. पूण मोगाच्या भयण आमी ह्या बातिम्या भशेन भरवंसो दवरून जेजू लागीं मागूंक जाय आमकां कितें जाय तें, आनी जेजू तें आमकां दितलो. तें आमकां जाय जाल्यार आमकां नाल्यार दिना जाल्यार देखून आमी मानूंक जाय जेजू कडल्यान तो जबाब आसा. म्हणजे कितें ताका ताजे लागीं जाता तो आमकां आनीकूय अदीक कितें दिवचो आसा तें आमी मानून आमी भरवंसो दवरूंक गरजेचें. आमचो जेजू आमची मागणी आयकता. जेन्ना हांवें भरवंसो येता, जेन्ना आमी भावार्थां येता आनी तेन्ना आमची मागणी जेजू आयकता. तिसरें म्हणल्यार जेन्ना हो मनीस बातिम्यो जेजूची पेकोवणी अणभवता, जेजू ताका जेन्ना पेकयता, तो ती पेकोवणी आपणाकूच धरिना पूण तो जेजूचो सांगात करूंक लागता. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी जेजूक अणभवतले मोगाच्या भावान भयणो, तेन्ना आमी जेजूची सेवा करूंक पावतले, आमी जेजूचे पाटलाव करूंक पावतले. ती जेजूचो तो अनुभव जो आमकां मेळटा तेन्ना आमी सगळें सोडून हांगा म्हणटा ते भशेन ताणें आख्खो आपलो जुबो देखून सोडून तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. एक बरें वचप, एक बरो शुभ वर्तमान आमकां जायती शिकवण दिता. तो ह्या शुभ वर्तमानाची आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी मागणें करतात, आमच्या मागण्याचेर आमी नियाळ करुया. आमी कित्याक करतात काय, मागणें जावन आसा एक संवाद देवा मदीं आनी आमचे मदीं. आमी तो संवाद खरेपणीन करतात, भावार्थान करतात, आमी तो करूंक जाय म्हूण करतात काय, हें आमी आमच्या मदीं हाडुया आनी आमी नियाळ करुया. तेच परी आमी जेजूचेर आनीक आमचो भावार्थ वाडोवंक आनीक आमचो भरवंसो वाडोवंक आमी प्रयत्न करुया. कित्याक जेजूच्यानूच जाता आमचे सगळें वायट सगळे परिस्थिती निवाडूंक आनी आमकां बरें करूंक. आनी तिसरें म्हणल्यार जें आमी जेजू कडल्यान अणभवता तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक हें आमी व्हरूंक गरजेचें. मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी ह्या तिनूय शिकवणेचेर आमी नदर घालून आमचें मन आनी काळीज जेजूचेर आदारूंक आमी देवा लागीं हे मिसाचें बलिदान आमी करपाक मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमंता देवाक, सोदपदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो, आंकवार मारयेंत हांवें सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोदपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलल्यांची वंचोबी करूंक येतलो. सतमाता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू दाविदाच्या पुतान आमची काकलूत करून आमची सोडवण केली. त्याच जेजूक मुखार घालून
आमची कांय मागणी आनी गरजो बापा मुखार भक्तीन उबारुया. ह्या दिसांनी रोमा शारांत परिशोधीची दुसरी बसका चालू आसा. थंय आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलें दैवीक आपोवणें खोलावून देवाची खुशी आपल्या जिवितांतल्यान परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. नावान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक भेदभाव करून जळीमळी शिंपडायना जावंक, पूण तांचे पासत निस्वार्थपणान तांची सेवा करून एकचार बांदूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या गोंय दामांच्या डायसिसन यूथ सेंटरांत वावुरतल्यां पासत मागुया. ओदी करून ह्या वर्सा डायसिसन यूथ डे 2024 हो तरणाट्यांक फळादीक जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी जेजूक ओदीक आनी ओदीक लागीं येवन जेजूक आपलो खासगी चडवणदार म्हूण वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. थोडोच वेळ उगीच रावन आमचे काळजांतली मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणी करता तुका. दयाळ बापा, तूं जावन आसाय जिविताची आनी मोगाची जोर. तुजी काकलुतीची नदर आमचेर घाल आनी तुजे मुखार दवरलेल्या आमच्या थोड्याशा मागण्यांक दयाळायेन कान दी आनी मागलोले उपकार आमकां मेळय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C39 पेज नंबर 45 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशांची दया करून ताणें आंकवार मारी तावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच पुरीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेलच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस्त म्हणजे पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Good परगटुया. Somia Jesu ami odokata ani kashi lebieto title body tu voi vovalisor ami tu chemoron morgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो
आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनः जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागियन जुजे, बागियन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वंदो आय वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमच्या जाग्याचेरूच तुमी थांबात, आमी तुमकां येवन कोमया दितल्या. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D46, पेज नंबर 74, शेळयां खावंदार.
सांगून आयल्या देवून दुस्मनांतली सोडून येवंक मोच्या शेड्याक आयला घेवन सासणीक जिवीत मोचे वाटून देवता विस्वासून आसतशें आमाशेल्या गोळ्या जेजू एकाच नादो वर्सोमो प्रार्थुया. जेजू आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कोणे रुपान आमी समोरून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार संपूर्णतायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. फादर शॉन डिसिल्वान हे आमचे पासून मीस भेटयला आनी देवाचें उतर सुटावी करून आमकां सांगलां. तो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे बरोबर आनिकूय हांगसर आमकां मदत करतात. आमचे सांकिस्तांव हांगसर आतां रिनो आसा, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी दिल्फीन अलेक्झांडर, त्या भायर आमचो कॉयर स्टिशा आनी ताची वांगडी मिडियाचो वावर दया करता, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. बाकीचे आमकां हांगसर मदत करता तितल्यांकूय देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसाराक तुमकां सगळे जाणांक देव बरें करूं. आनी आमी तुमचे पासून मागता, तुमी आमचे पासून मागात. तुमी जाणात हांगसर आमी सकाळीं सान मागणें कोत्ता, ते तुमच्यान युट्यूबाचेरूय पळोवंक जाता. तातूंत भाग घेवन खूब जाणां भाग घेतात. तर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल आमची मिसां आयताराची 3 आतां ह्या दिसांनी भितर बजिलिकेन वावर चालू आसा म्हणून वयर आमी मीस दवरलेले आसा. तें थंयसर जालें म्हणटच मागीर आमी सकयल वेतले हांव. तर मिसां आमची आयताराची 3 सदांचे भाशेन, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. हें मीस जाता तेन्ना आमी ट्युरिस्टांक भितर घेना. ताका लागून आयताराची 11 सावन 5 पर्यंत ट्युरिस्ट येतात म्हणून हितूं आनी बाकीचो लोक. ह्या दिसांनी तेच भाशेन 9 ट्युरिस्टांक आमी भितर घेता आनी मागीर 5 बंद करता. पूण आमची मिसां सकाळची 7 आनी 8 आसता. 7 मीस आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन.
तुमी जाणात 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान आमी एक मीस दवरता कित्याक 6 तारखेर मायेचे सायब गोंयांत पावलो 1542 वर्सां आनी आतां ताका खूब वर्सां जाल्लीं आसा. ही आतां 18वी दाखोवन सुरू जातली नोव्हेंबराचे 21 त्या दिसा फकत एकूच मीस आसतलें. 9:30 मीस स्टार्ट जातलें. ताचे उपरांत मागीर पुरसांव हांगसोत्तान सायबाक ते सायडीन वतले आनी थंयसर मागीर दवरून 4 पर्यंत जानेवारीचे थंयसर दाखोवन आसतली. मागीर 5 आमचे थंयसर 9:30 मागणें आसतलें. मागीर पुरसांवान ताका हांगसर इगोर्जेंत बाजिलिकान धाडटलें हांव आनी मागीर त्या उपरांत मीस जातलें. तर शेवट आनी सुरवात कशी जातली तें तुमकां सांगलां. 9:30 दोनी दिसा पयले दिसा 9:30 मीस, दुसऱ्या निमाणे दिसा 9:30 मागणें, ताचे उपरांत हे सायडीन हाडटलें हांव. मागीर डिसेंबराचे 3 तारखेर फेस्त आसा व्हडलें परबेचें मीस 10:30. तें ह्या वर्सा इंग्लिशीन जातलें कित्याक आमी आज बिशप तागले कार्डिनल तागले ताका तें मीस म्हणूंक सांगलां. तो रोमांकसान हांगसर गोंयांत येतलो आनी तेन्ना ताका हांगसर ते मिसान वांटो घेवंक आपयलेलो आसा. त्या मिसान तो भाग घेतलो आनी बाकीचे पाद्री. 11 दिसांनी मिसांची मांडवळ 22वें 4 पर्यंत 8 मिसां आसात. 8 मिसां 6:00, 7:15, 8:30, 9:45, 11 हे भशेन 5 सकाळची मिसां. सांजेची 3 मिसां 3:30, 5:00, 6:15. दोनपारां 2 मिसां दवरलेली आसा 12:15 आनी 2:00. आतां भायर सावन खूब रोमारी येतल्यो. ताणें आतां बुकींग करूंक लागलेले आसात. सुमार 200 तरी लोक आसत जाल्यार हांव तांकां पेंडोलान मीस भेटोवंक दितलो. नाजाल्यार तांकां आमच्या सायबाच्या कपेलान थंयसर कित्याक सायब आसलेलो न्हय तो थंयसर तांकां सांगलां तुमच्यान थंयसर चड लोक ना जाल्यार थंयसर मीस घेवंक जाता म्हणून. मोद्यानीर हांगसर क्रिसमसाची मीस आसतलें 12 आनी हाचेय दिसा 31 म्हणजे पयलेर त्या मोद्यानीर 12 मीस आसतली. पूण अर्दें वर तरी ताची तयारी आसतली 11:30 सावन ते भशेन आसतलें. मीस ते सायडीन सांत कातरानीचा जावचें ना कित्याक थंयसर दाखोवन आसा. तो ताका लागून 9:45 मीस हांगसर व्हडलें मीस आसतलें तें आनी मागीर 11 मीस आसचें ना. तरी भाशेन ही मांडावळ आसा ती तुमच्यान मनान धरूंक जाता. आनी हांवें तुमकां ते वॉट्सॅपाचेर सगळो आमचो कार्यक्रम आसा तो पाठयलेलो आसा. तुमच्यान तो पळोवंक जाता. आनी शेकी मागीर आमी आतां प्रिंटींगूय करतले. ते तुमच्यान मागीर पोस्टर फिरगोजिनी बा दुसऱ्या जाग्याचेर घालूंक जाता. तो प्रोग्राम आमी टीव्हीचेरूय धाडटले. हांव धाडलेलो आसा पूण मागीर सगळ्यांक मेळटलो तो. देव बरें करूं. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बायपान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता.
आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण मागता. आमी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. F19, page number 94, Sontos Borit Vetão. Ailea somia, pokiuntanion, purnata Sontos Borit Vetão. Civitatso, unuscivon, seva corum toiar salia. Sangalito venam conciso somia, samshak Tisvo, osvar soglia. Garsaniam chato gelo daratmo, sorto toru kormo gauso. Aileam somia, okiuntanion, purnata sontos